श्रीहरिगुरुभ्यो नमः। नाहं वसामि वैकुंठे योगीनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद. म्हणल यो श्लोक तुम्ही सर्वांनी ऐकिल्लाच पुरो. तंतु विष्णू नारदाक अशी सांगतगी आम वैकुंठांतु वास करना, आम योगील हृदयांतु वास करना, मिगेल भक्त खई भजन करतात गी थईची आम वासु करता म्हणून. तशी ते भक्ताल विषय सांगच्या गेल्यारी अनेक आसा. आता हे रामनाम वैभवोत्सवा भितरी आम्ही सांगच्या वच भक्ताल विषय खेंचे म्हळ्यार राम भक्त आलो. आमकां सगळ्यांक कळटा काशी मठांतूय तशीच अनेक मध्व संप्रदायाचे मठांतूय मूल देव श्रीरामचंद्र. तवळी आमकां श्रीरामचंद्राले भक्ताले विषय पळोवया. उत्तर भारतांतू पळोवच्या गेल्यार तुळसीदास आनी कबीरदास. तशीच पाश्चात्य भारतांत पळोवच्या गेल्यार शिवाजीले गुरू जावन आशिल्ले समर्थ रामदास. आनी मध्य भारतांत पळोवच्या गेल्यार तेलंगाणा राज्यांत आशिल्ले भद्राचलम म्हळ्यार जाग्यार सुकून आसा एक रामदास, ताकाच भद्राचलम रामदास म्हणटात. जाल्यार समर्थ रामदासाकय भद्राचलम रामदासाकय भक्त रामदास म्हणटात. ते कारणान आमकां एक संदेह येता. जाल्यार भक्त रामदास आशिल्लो काल 1608 to 1680. तेच वेळार भद्राचलम रामदास 1620 दोन 1688 ते काळार आशिल्लींच. दोगय रामभक्त आशिल्लींच. जाल्यार आमी ते दोन्ही हाजे व्यत्यास मनाक कोरका. ते भद्राचलम रामदासाले व्यावहारिक नांव आशिल्ले कांचरेला गोपण्णा म्हूण. ते भद्राचलम रामदासान अनेक रामाल वयरी कीर्तन बरयला. चडावत तेलुगू भाशेंत तशीच संस्कृत भाशेंतूय बरयला. ते नंतर भद्राचलम रामदासान संक्षिप्त रामायणम म्हूण एक सुंदर काव्य संस्कृतां रचन केला. ते भद्राचलम रामदासाले जीवन चरित्र आमकां हे निरूपणांतू पळोवया. అదిగో భద్రాద్రి గౌతమి దిగో చూడండి. అదిగో భద్రాద్రి గౌతమి ఇదిగో చూడండి. అదిగో భద్రాద్రి గౌతమి ఇదిగో చూడండి. అదిగో భద్రాద్రి గౌతమి ఇదిగో చూడండి. ముదముతో సీత ముదిత లక్ష్మణులు కలసి కొలువగా రఘుపతియుండెడి. అదిగో భద్రాద్రి గౌతమి ఇదిగో చూడండి. అదిగో భద్రాద్రి గౌతమి ఇదిగో చూడండి. भारतांतुले सप्त नदींतुले एक प्रधान न्हंयत गोदावरी. ताका गौतमी म्हणून म्हणटात. तुम्ही हे गौतमीक अथवा गोदावरीक आनी भद्राद्रीक पळयाची म्हणून हे रामदासाला कीर्तनाचे अर्थ. भद्राचलमाचे विवरण आमकां ब्रह्मपुराणांतू गौतमी महात्म्यांतू मेळटा. भद्र म्हणलेकू भक्तू अनेक काल थंय गोदावरी तीरार रामाले दर्शना खातीर तपस केले म्हूण सांगता ते पुराण. ते भक्ताक अनुग्रह करचे खातीर देवान दाखयलेल रूपत रामनारायण रूप. ते जागो एक गुड्ड्यावर आशिल्ले निमित्तान ताका भद्रगिरी म्हूण नांव पावलें. अचलम गिरी इत्यादी संस्कृतांतू पर्यायवाची शब्द
थोडी भद्राचलम म्हणताची, भद्रगिरी म्हणताची. भद्रगिरी म्हणू कर्नाटकांतुले उडपी जिल्हांतूय असं. आमगेल भद्रगिरी अच्युतदास केशवदास पुरे उडपी जिल्हांतुले भद्रगिरीचे. जाल्यार आमगेल आयचे विशयू गोदावरी तटस्थित जावन आशिल्ले भद्रगिरीच. मस्त जणाक हे भद्राचलम रामदासाले परिचय आसचिना जाल्यार तांणी अवश्य जावन तांगेल कीर्तना आयकून आसता म्हूण लेखताच. कसल्याक म्हळ्यार 1980 विख्यात जाल्लो तेलुगू सिनेमा शंकराभरणम. ते शंकराभरणम सिनेमा भितरी दोन कीर्तन रामदासाले येयला. एक कीर्तन खंयचें म्हळ्यार ये तीरुगननु दयचीसितवो म्हळ्यार एक कीर्तन. आनी एक कीर्तन तुमी आयकिल्लें आसचा पुरा. तेच कीर्तन आमकां पुनः ऐकूया. पलुके बंगारमायना कोदंड पाणी पलुके बंगार मायना कोदंड पाणी पलुके बंगार मायना कोदंड पाणी पलुके बंगार मायना पलुके बंगारमये पिलचीन पलुकवेमि पलुके बंगारमये पिलचीन पलुकवेमि कललोनी नामस्मरण मरवनु चक्कनि तन्री कललोनी नामस्मरण मरवनु चक्कनि तन्री पलुके बंगार मयना कोदंड पाणी पलुके बंगार मयना. ये देवस्थानांतुले रामाल विग्रह स्वल्प व्यत्यस्त जावन आसा. ये रामाल रूपाक रामनारायण अथवा वैकुंठराम वा ओंकार राम म्हणटाच. हे रामाल विग्रह चतुर्भुज रूपधारी जावन आसा. उजव हातांतू शंकू आनी दाव हातांतू चक्र. तशीची मुक्कावेले उजव हातांतू साभय शर मुद्रा जावन आसा. अभय मुद्रा आमकां सगळ्यांकय कळटा. ये रामाल अभय मुद्रांत ते हातांतू एक शरय आसा. ते देखून ताका साभय शर मुद्रा म्हणटाच. तशीच सीता रामाल जांगीर बेसून आसा आनी रामू अर्ध पद्मासनाचेर बेसला. तशीची शेषावतार जावन आशिल्लो लक्ष्मणू रामाले दाव भाग्यारी आसा. अनेक वर्सांनंतर ये रामनारायणाल विग्रह पोक्कला दोम्मक्काक एक वल्मीकांत सुकून मेळटा. ये विग्रहाचे विशयू ती कांचरा गोपण्णाक तिळसयता. तो गोपण्णा ते वेळेरी पलवंचा म्हळ्यार प्रांताचे तहसीलदार जावन कार्यभार सांबाळतालो. ते गोपण्णाक दाशरथी संप्रदायांतू रघुनाथ भट्टाचार्यान दीक्ष दिवन ताका रामदास म्हणून नाम जाल्लें. पलवंचा म्हळ्यार जागो भद्राचलमा सुकून सुमार 30 किलोमीटर दूर आशिल्लें. तशी गोपण्णा भद्राचलमाक पावन ये रामनारायणाले दर्शन करता. दुरिकेने दुरिकेने भद्राचल निलयुडु दुरिकेने दुरिकेने भद्राचल निलयुडु दुरिकेने सूरगरुडोरग सिद्ध साधुలకు परमतारकమైన भक्त चिंतामणि सूरगरुडोरग सिद्ध साधुలకు परमतारकమైన
భక్త చింతామణి కోరిన దాసుల కూరిమిచే తన వారిగా బ్రోచుచు మీరిన వరమణి దొరికెనే దొరికెనే భద్రాచల నిలయుడు దొరికెనే. भद्राचलमाचे देवस्थानाचे दयनीय अवस्था पळोवन ताजे जीर्णोद्धार करच्याक भायर सरता. जाल्यार ते जीर्णोद्धाराक दुड्डू पावना जाले. ते गांवांचे जणाले इच्छानुसार आनी ते प्रांताचे राय जावन आशिल्लो अबुल हसन तानाशा तांगेले अनुवाद नातिले कराचे म्हळ्यार टॅक्साचे दुड्ड 6 लक्ष वराहू जीर्णोद्धाराक उपयोग करता. तशी रामनारायणाले जीर्णोद्धारण विजृंभणेन जाता. रामदासान कराचे दुड्डू दुरुपयोग केल्लो म्हूण आयकून रायू क्रुधीत जाता. तवळीची तो रायू रामदासाक कामार सुकून काडटा आनी ताका कारागृहांत बंदी करून घाल्याची म्हणून आज्ञा करता. ते प्रमाणे भद्राचलाक सुकून 350 किलोमीटर म्हळ्यार 325 किलोमीटर दूर आशिल्ले राय्याल राजधानी जावन आशिल्ले गोळकोंडांत एक कारागृहांत रामदासाक बंदी करता. रायू रामदासाक अशी सांगतगी, तूं केदना पर्यंत ते 6 लक्ष वराह परतून दिना तेदना पर्यंत तूं कैदी आसता म्हणून. रामदासाक कैदी करून घालेल कारागृह तुमकां आत्ताय पळोवचा मेळटा. ते हैदराबादांत गोळकोंडा फोर्टांत भितर आसा. तशी सुमार 12 वर्स कैदी जावन रामदास जीवन करता. ते कारागृहांत आशिल्ले वेळेर दुःखीत जावन अनेक रामाल कीर्तन रचन करता. दर्शन मायेनु श्रीरामुल वारी दर्शन मायेनु श्रीरामुल वारी दर्शन मायेनु श्रीरामुल वारी दर्शन मायेनु श्रीरामुल वारी दर्शन मायेनु ధన్యుడనైతిని యురమునను సిరి మెరయుచున్న వారి దర్శనమాయేను శ్రీరాముల వారి దర్శనమాయేను శ్రీరాముల వారి. ते करुणापूर्ण जावन आशिल्लें मस्त कीर्तन विख्यात जाला. సీతారామ స్వామినే చేసిన నేరములేమి సీతారామ స్వామినే చేసిన నేరములేమి ఖ్యాతిగని పద పంకజయుగమును ప్రీతిగ తలపగ భేదమెంచితిన సీత రామస్వామినే చేసిన నేరములేమి ఖ్యాతిగని పద పంకజయుగమును ప్రీతిగ తలపగ భేదమెంచితిన సీత రామస్వామినే చేసిన నేరములేమి. ये कीर्तनांतू हांव कसल पाप केलें रामा म्हूण निमगून दुख्ख पावता. तशीच ते दुख्खान राम कांय सांगलेलें आयकना म्हूण सांगून
रामदासू सीतादेवीला वता आणि एक कीर्तना सांगतगी सीतादेवी रामालग सांग मका वंचय म्हणून एक कीर्तनान सुकून आमका मनावता. నను బ్రోవమని చెప్పవే సీతమ్మ తల్లి, నన్ను బ్రోవమని చెప్పవే, నన్ను బ్రోవమని చెప్పవే సీతమ్మ తల్లి, నన్ను బ్రోవమని చెప్పవే, నన్ను బ్రోవమని చెప్పు నారీ శిరోమణి, నన్ను బ్రోవమని చెప్పు నారీ శిరోమణి, జనకుని కూతురా జనని జానకమ్మ, జనకుని కూతురా జనని జానకమ్మ. तशीची काव्यांतू निंदास्तुती म्हणस इक्ष्वाकू तिलका म्हणल ये कीर्तनांतू ते रामदासान बरयलेल निंदास्तुती आमकां पळोवया. ఇక్ష్వాకుకుల తిలక ఇకనైనా పలుకవే రామచంద్ర, నన్ను రక్షింపకూనను రక్షకులెవరింక రామచంద్ర. ఇక్ష్వాకుకుల తిలక ఇకనైనా పలుకవే రామచంద్ర, నన్ను రక్షింపకూనను రక్షకులెవరింక రామచంద్ర. ये निंदास्तुतींतू रामाक रामदास मस्त निंद करता. तू म्हाका रक्षण करणे जाल्यारी कोण म्हाका करतले, तुजे खातीर हांवें कसकसल केले इत्यादी म्हूण सांगता. अंत्यारी तो सांगतगी हे पुराय हांवें दुख्ख सहन करूं जायना देखून सांगलेलें म्हूण. तशी रामाक मस्त अपवाद करता रामदास. तेची कारागर वासू केल्लेले वेळेर म्हूण दिसता संक्षिप्त रामायण म्हणून संस्कृतान रामदासान रचन केलेली. श्री भद्राचल भक्त रामदास विरचित चतुर्विंशति नाम प्रतिपादक चूर्णिकारूप संक्षिप्त रामायणं प्रारभ्यते. अथ श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड भाण्ड तण्डोपतण्डकरण्ड मण्डल शान्तोद्दीपित सगुण निर्गुणातीत सच्चिदानन्द परात्परतारक ब्रह्माह्वय दश दिशा प्रकाशं सकल चराचराधीशं कमल संभव भवशचीधव प्रमुख निखिल बृन्दारक वृन्दवन्द्यमान सन्दीप्त दिव्यचरणारविन्दं श्रीमुकुन्दं भक्तजनता संरक्षण दीक्षा कटाक्ष विजृंभमाण शुभोदय समुज्झरिं श्रीहरिं केशवादि चतुर्विंशति नाम गर्भ संदर्भित निज कथांगीकृत मेधावर्धिष्णुं श्रीमहाविष्णुं सर्वसुपर्व पार्वती परमेश्वर हृदय कमलतारक ब्रह्मनाम संपूर्ण कामं श्रीरामं भवतरणानुगुणसान्द्रं भवजनित भजोच्छेदच्छिद्रमच्छिद्रं भक्तजनमनोरथोन्निद्रं श्रीमद्भद्राचल रामभद्रं भक्तरामदास सुप्रसन्नं भजेऽहं 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 भजेऽहम् इति श्रीभक्तरामदास विरचित चूर्णिकारूप संक्षिप्त रामायणं समाप्तम्. अशी एक 12 वर्ष जातरी एक दिसू त्या रायाक अबुलताना शाक दोन युवक रामोजी आणि लक्ष्मणोजी म्हूण येवन पावन भेटी करतात. तांणी त्या रायाक सीतारामांकित जावन आशिल्ले 6 लक्ष वराहू पावयताचे. तदनुसार
रामदासाक रायू कैदी मुक्त करता. ते 6 लक्ष वराहांतुले एक वराह अजिकय ते देवस्थानांतुले म्युसियमांतू आमकां पळोवच्याक मेळटा. तदनंतर रामदासू भद्राचलम वचून रामाले सेवा करता. शरणागतींतू प्रधान विषय कसलो म्हळ्यार रक्षिष्यति इति विश्वासः. ते तत्व आमकां ये रामदासाले जीवन चरित्रांत सुकून मनांत वता. पाहि राम प्रभु पाहि राम प्रभु पाहि भद्रादिवैदेहि राम प्रभु पाहि राम प्रभु पाहि राम प्रभु पाहि भद्रादिवैदेहि राम प्रभु पाहि राम प्रभो. इंदिरा हृदयारविन्दादिरूढ सुन्दराकार सानंद राम प्रभो. इंदिरा हृदयारविन्दादिरूढ सुन्दराकार सानंद राम प्रभो. ఎందునే చూడమి సుందరానందమును కందునో కన్నులిం కొందరామ ప్రభు. ఎందునే చూడమి సుందరానందమును కందునో కన్నులిం కొందరామ ప్రభు. పాహి రామ ప్రభు పాహి రామ ప్రభు పాహి భద్రాదివైదేహి రామ ప్రభు పాహి రామ ప్రభు పాహి రామ ప్రభు పాహి భద్రాదివైదేహి రామ ప్రభు పాహి రామ ప్రభో.